साधारण 12 मार्च 1930 सालान ह्याच दिसा दांडी मार्च जाली आणि त्या दिसाचें म्हत्व साधून आयच्या दिसान म्हणजे आयच्या दिसा पासून 75 आठवड्यान 75 कार्यक्रम करपाची अशी ही संकल्पना आसा. ताका लागून आयच्या दिसाक खूब म्हत्व आसा. आमी सगळे हांगा जमल्या हे एक ऐतिहासीक क्षण सादर करपाक आणि ऐतिहासीक क्षण साजरे करतना आमी एक स्वता इतिहास घडयता हेची आमकां याद आसपाक जाय. हे एक मोठें योगदान जावन आसा. म्हाका दिसता जेन्ना आमच्या गोंया सरकाराक ह्या कार्यक्रमाचें इन्फॉर्मेशन आयलें किंवा इन्स्ट्रक्शन आयलें तेन्ना एक थोडोच टायम आशिल्लो आनी थोड्या टायमा भितर आमकां तयारी करची पडली. हे अशें करतना आमी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक सर तुमच्या म्हायती खातीर सांगता वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी कार्य करपा खातीर इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले. हातूंत डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेर्स अशी वेगवेगळी डिपार्टमेंटाक वेगवेगळी कार्य आमी वांटून दिल्ली. आयच्या दिसा तुमकां खबर आसतली सकाळी माननीय मोदीन हे कार्यक्रमाचे इव्हेंट लॉन्च केला आणि ह्याच टायमार आयज आमी गोंयान ही आमची जी सरकारी खातीं आसा तांच्यांनी वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत केल्ले आसा. जाल्यार फक्त सिपायांक कित्याक धरुना कॉमन लोकांक कित्याक फांसार लायिल्ले हाजो अर्थ की सिपाई म्युटिनी नाशिल्लो वो भारताचें पयलें स्वातंत्र्य युध्द आशिल्लें हेंच खरें आनी तें आमी इतिहासान आतां बरोवपाक जाय. सेनानी देशा खातीर मेले. आज आमी देशा खातीर मरपा नाका, आमी देशा खातीर जगपा जाय आनी आमी देशा खातीर जगतले जाल्यार आमी देश हो 75 वर्सां न्ही 100 वर्सांचें आमकां हो स्वप्न घेवन आमी फुडें वचपा जाय. आनी हे म्हत्व हाजे काळाचें म्हत्व इतलेंच की जो हो पळय स्वर्ण सत्याग्रह म्हणटा ताका किंवा दांडी मार्च म्हणटात ताका तो हो संवसारीक मळार पावलो. ताजे पयलीं जे भारतान घडटाले स्वातंत्र्यतायेच्या संदर्भान हे कोणाक खबर नाशिल्लें भावानो आनी भयणानो. भारतान हे स्वातंत्र्यतायेचो लढो चल्ला म्हणल्यार कितें चल्लां हें कोणाक खबर नाशिल्लें. हें जेन्ना पळय महात्मा गांधीन जेन्ना आंतरराष्ट्रीय मिडिया जशें हांगा आमचे मिडियाचे जी फोर्थ इस्टेट म्हणटात लोकशाहीन हे जे लोकशाहीन आमचे फोर्थ इस्टेट म्हणटा जे आंतरराष्ट्रीय मळार कळून चुकले की भारत सुद्दां स्वातंत्र्यतायेच्या लढ्यात सम्मिलीत जाल्लो आसा. आनी जशें आमचे डायरेक्टरान सांगलां 75 आठवडे फुडले ताजे नंतर आमचो प्रवास सुरू जातलो आनी 15 ऑगस्ट 2022 ह्या दिसा आमकां देशाक 75 वर्सां जातली. म्हणजे आमचो देश पाऊणशे वयमान म्हातारो जावचो ना, भुरगो जातलो, तन्नो जातलो 75 वर्सांचेर. इंडिया एट 75 आनी आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री तन्नो मुखेलमंत्री आहा. आमी पळयता की देशमुक्तीक 75 वर्सां पुराय जाली आणि पोर्तुगीजांतल्या जुलमी राजवटींतल्यान गोंय मुक्त जाल्यार आयज 60वें वर्स म्हणजे गोवा एट द रेट 60 हे आमी पळयता की हो दुग्ध शर्करा योग आसा. खरोखरच आमी भाग्यवान आसा की 75वें वर्स मनोवपा खातीर आमी सगळे जाण हे हांगासर एकत्र आयिल्ले आसा. आमी पळयता की जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत हाल्ली सुद्धा 370वें कलम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी हटयले आणि परत एकदा जम्मू आणि काश्मीर या देशाचो अविभाज्य घटक आसा हे सांगले गेले आणि परत एकदा आमचो देश जो आसा हो एक संघ आसा, अखंड भारत देश आसा हे प्रूव्ह करून दिल्ले आसा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी. ह्या देशाक इतिहास आसा. आमी पळयता की स्वातंत्र्याचो इतिहास हो फक्त बाळ गंगाधर टिळक 1920तल्यान सुरू जावना. सम्राट अशोका आसतले, महाराणा प्रताप आसतलो की राणी की झाशी आसतली, राणी चेन्नम्मा आसतली किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज आसतले, हे बी त्या जुलमी राजवटींतल्या फाटल्यान लढलेले आसा आणि तांच्या कडल्यान म्हाका दिसता देशसेवा, त्यांच्या कडल्यान राष्ट्रप्रेम हो जागृत हिंदू आमी ह्या हिंदुस्थानातल्या संबंध सगळ्यांच्या कडल्यान हो फुडें फुडें वचत आसा. आणि ताज्या उपरांत जाल्लो फ्रीडम स्ट्रगल ताचेर आतांच आमचे दोनूय वक्ते जे आसा ते आपल्या भाशणांतल्यान तांच्यांनी आमी म्हणटा की लोक बाळ गंगाधर टिळक हांच्यांनी स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे. पयले फावटी ह्या देशाक जर स्वतंत्र आणि स्वराज्य हो शब्द जर कोणी दिलो आसत जाल्यार बाळ गंगाधर टिळक हांच्या पासून ताची सुरवात जाल्ली आसा. आणि ताज्या उपरांत मागीर कितलेशेच थोर सेनानी आसतले. आमी जरी आज म्हणटा की आमी सगळ्या जाणांचे फोटोग्राफ्स एकत्र लावंक शकना, बट तांकां परत एकदा याद करपा खातीर आमी आमच्या फुडल्यान बसलेल्या तरणाट्या पिळगेक, आमच्या नवीन जनरेशनाक या भारत देशाचो इतिहास
समजून सांगपा खातीर India@75 हो कार्यक्रम 75वी आझादी के पर्व हो जो कार्यक्रम आसा माननीय पंतप्रधान मोदीजीन हो हांगासर सुरवात केल्ली आसा. ही जी आत्ताची खंय तरी सुरवात जाल्ली आसा. आमकां विसर पडून उपयोग ना. वीर सावरकरांचो आमकां विसर पडून उपयोग ना. आमी पळयता की भगत सिंगांचो आमकां विसर पडून उपयोग ना. नेताजी सुभाषचंद्र बोसांचो कितलेशेच तुकदेव भगत सिंग अशे कितलेशेच जावन गेले आसतले ज्यांचो विसर आमकां पडपाक जायना. जशें रायटली मॅडमीन सांगलें, आमकां जर विसर पडलो आसत जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता आमच्या मदलो देश प्रेम कमी जावपाक शकता आनी तो आमकां खंयसरी मात्तूय कमी जावपाक जायना. म्हणून परत एकदा India@75 परत एकदा ह्या इतिहासाची उजवणी करपा खातीर आणि ह्या इतिहास परत एकदा लोकांच्या समोर हाडपा खातीर India@75 पुराय देशभर फुडलें वर्सभर चलपी असो हो कार्यक्रम आसा.